तुम्ही कितली जाणा जाणत की आगोड म्हणटात त्यो वस्तू तुम्ही शिकनात तर तुम्ही केदीन जावंक पावची ना जी देवाक जाय आमी जाल्ली. म्हाका दिसता तुम्ही सगळीं जाणो म्हजो प्रोग्राम पळयतात तर की जोरी हांव चिंता हांव खूब उत्तेजन दिता म्हूण आनी हांव जाय तो वेळ सारता शिकून देव तुजो कितलो मोग कोत्ता तो आनी बरी येवजोन की तुज्या जिवितांत दवरल्या म्हूण. आनी जॉयस माया मिनिस्ट्री सगळो वेळ पुडिंगां दिनात आमी दितात जायतेच मांस आनी कोटसार तरकारी जी तुका वाडोवंक आदार दितली आनी दोनया विशीं मजबूत उरतली. आमकां जाय तुमी पोपाय भाशेन जालें तर आयज राती पालक भाजी खा. आमेन. हेब्रांक 12:11 सोदाक शीक आसना थंय आनंद आसना पूण गंभीर आनी दुखीची दिसता. पूण उपरांत सगळीं मुनात उपरांत बूज शिकलोली मनशां देवाक मानता तसल्या जिविताची शांतीची फळां भोगूंक पावतात. एक फोल बरीत पीक प्रामाणीकपणाचें देवाचे खोशेक पाल दिवन चिंतना आनी कोरनेन ताचो परिणाम सारकें जिवीत आनी देवा थंय थीर रावप. आनी उपरांत तो अशें म्हणटा तो तुमचे थोकलेले हात वयर उबारात आनी तुमची कडकडटाली दोंपरां घोट कोरात. तो अशें म्हणटा बरें जर देव तुजो फुडो करता आनी तुजे कडलो थोडो वेल वेला सो तुज्या सुसेगाद ल्हान गोंड्रेनांतलो तो तुका भायर दाखयता आनी तुज्या जिवितांत तुका थोडे कांटे मेवता तुज्यान सांगो येता देव तुजे थंय कितें पूण फुडो करता म्हूण. की जायत घडये खुबश्या कालाक थोड्यो वस्तू तूं करून सुटला की तुका निरोप पावोंक सुरू जाल्या परी की देव आनी म्हजें सोंसपाक ना आनी हे भाशेन वागत तर की तोकली सकल घालून भोंवच्या बदलेक तुजी बुजां पडटा तशी आनी सगळेच दुखी जावन गरज तुवें हें सगळें काडून दिवन आनंद भरीत जावंक. फकत ह्या पासत की जोरी शीस बरें दिसना तें चालू आसतना तें एकूच तुज्या जिवितान उत्पन्न कोत्तलें जें कितें आमी म्हणटात आमकां जाय पूण आमकां शिस्ती विने केदींच मेळचें ना. तें बरें आसा सो तूं सजमोंक वेळ घेतल्यार हांव सजमतां. तुम्ही कितलीं जाणां म्हणटात ह्या वेळा की देव जेरू तुमच्या जिवितांत कांय भागांचो फुडो करता म्हूण कसल्या वागपाक वो तूं जाणाय कोण पूण मातशें आगोड आसा न्हय जेन्ना इतलो काळ तूं कितें पयस करूंक पावोंक ना आनी देव त्या भागांत तितलें लक्ष दिनासलो. आतां अकस्मात इश्टा तो दर वेळाक आमच्या मोदें आसा आनी तें कोत्तूच तुम्ही कितलीं जाणां खुशाल आसात की देव एकलाच फारा सगळोच फुडें करिना म्हूण तें खरेंच कठीण. बरें कितलें मोलादीक जायत शांतीचें प्रामाणीकपणाचें फल तो म्हणटा की जर ताणें शिस्ताचो फुडो करीत तें आडूंक पावतलें तुज्या जिवितान एक पिकावळ शांतीच्या प्रामाणीकपणाच्या फलांचो. तुजो रातचें घातकी कॉशियन्स घेवन न्हिदलोल्या परस म्हाका दिसता दुसरें कांयच वायट ना म्हूण. तशेंच सकाळीं एक वायट कॉशियन्स घेवन उठप म्हटल्यार चड वायट. तूं मागणें कोत्ता आनी तरी तुज्या आनी देवा मोदें ताचो सजमूक जावंक ना हाचे परस कांय वायट दिसना. देवा थंय बरो तोरे वाडप हाचे परस कांय बरें आनी सुसेगाद जाल्लें ना. तूं थंय पावन म्हणसर म्हज्या आनी देवा मोदें वायट जाल्लें हांव म्हज्या विधान कांयच नकलो हाची सुज म्हणून हें कांय ना म्हूण पूण तूं कांय एक नकलो. देव तुजो फुडो करता तसली खंयच वचना जें तूं जावन चुकयता वो तूं पालूंक तयार ना. तेन्ना तुका ती शांती मेवता आनी शांती सदांच आनंद हाडटा. आनी तशेंच प्रामाणीकपण अपराध आनी फॉर्माना परस दुसऱ्या कितेंच वायट ना आनी तुज्या जिवितांत जाता तितलें तुका वायट दिसोंक तुकाय धरून कोण पूण हाका म्हणलेलें आमेन. तें परत दिसोंक चड वायट देखून खरेंच फायद्याचें स्वताचेर ताबो दवरूंक. शिस्त आनी स्वताचेर ताबो ह्या बदल जाता तितलें शिकोवंक फायद्याचें कित्याक तेदनीच तुका मेवतलें शांतीचें फल प्रामाणीकपणाचें जें आमी खरेंच सोगोत आशेता. एक फुटबॉलाचो कोच म्हाका दिसता ताणें नांव विन्स लोंबार्डी ताणें म्हटलें तो तरणाट्याक स्वताचेर ताबो दवरूंक शिकयतलो. तांकां मेलोंक जें तांकां जाय आसलें पळय तें पूण केदींच मेळोनचें नासलें ताचे विने. म्हाका खात्री आसा तुज्या जिवितांत सोंपण आनी चिंतना आसात तुका हेतू आसात. तुज्या जिवितांत भाग आसा जे तूं सुदारूंक चिंता जंय तूं दुडवांचें वो कुडीचें वो धोंड्याचें वो मिनिस्ट्रीन कितें तें जावं
आमी उंचल्या दोरगाचो शिस्त नासतना थंयसर पावोंक कठीण आसा. पळय हांव सांगना, आयज जायत्या लोकांक कितें जाय तें तांकां जाय काम करिनासतना इनाम मेळोंक. काम नासतना इनाम, पूण ते भाशेन जायना. आयज जाय तो लोक आसा, एक लोकाची पुरी पिनका त्या भागान वाडोंक ना जेन्ना आमी आसलीं, जेन्ना लोकांक खूब वेळा कोश करचे पडटाले तांचे पगार वाडोवंक, वो तांकां लांब सुटी मेळोंक, वो तांकां जायत्यो सवलतो मेळोंक. आनी आतां लोक तुमकां सदांच विचारतलो, सगळो लोक न्हय पूण जायतोच लोक तुका विचारतलो, तांकां ताच्यो सवलतो कितें त्यो जाणो जावंक जाय, ती दुसरें कितें जाणो जावंकच्या आदी सवलतो कितें त्यो जाणो जावंक जाय. आनी दूख भोगता ती आपल्या कामान दान मोन घालिना. ह्या आमच्या आयच्या संवसारान भोटपणाक आशेतात आनी चड मारेकार वस्त, एकदम मारेकार. देवान आमकां सगळ्यांक एक सारकी रोचल्यान, पूण खरेपणी आनी सत म्हणल्यार आमकां आपशींच कांय एक मेळना. आमकां सगळ्यांक एक सारके सहयोग मेळटात, पूण जर आमी जबाबदारीची मनशां न्हय जाल्यार आमकां मेळोंक शकना जे जबाबदारी आसलेल्या मनशांक मेवता पळय तें. आनी सगळ्या परस चड मूर्खपणाची वस्त जी घडटा ती लोक जो काम करूंक सोदिना आनी कितलेंच करूंक जायना. हांवें म्हणूंक काम करूंक जायना, कांय लोक तांकां आदार दिवंक जाय आनी गरज तांकां आदार दिवंक, पूण लोक जांकां काम करूंक नाका, जबाबदारी घेवंक नाका, काम करूंक नाका, रावतात कोश दोग कोत्तात त्या मनशाच्या कुस्तार जिवंक. आनी हे खरेपणी आमच्या समाजान जायतेंच घडलेलें दिसून येता. मेजून तो लोक जो कोश दोग काडटात तांची उमेद काम करपाची जिवेशी मारून उडोवन कोश करता, ताका इनाम फावो आसा. आतां आमी मुखार वेच्या आदी थोड्यो वस्तू हांव सुटावो कोत्तां. जेन्ना हांव कोश्टाची खबर कोत्ता, हांव कुडीची मेहनतीची खबर करिना. कुडीची मेहनत म्हणजे कशें परी कितें करूंक येवजिता ती आमी, आनी तें करूंक स्वताचेर बॉल वाडोवपाक देवाक तांतलो भाय दवरून तोसवीत करूंक कितें पूण करचें जें फकत देवाच्यान करूं येता. हांव तुका थोडें उदाहरण दितां. हांवें जायतींच वर्सां सारलीं तो कोर्स करून म्हज्या घोवाक बदलूंक, तें चलोंक ना. हांवें जायतो वेळ चाललो म्हज्या भुरग्यांक बदलूंक तोच करून, दोग जाणांक चड करून. एकलो म्हजो व्हडलो पूत आनी ताका म्हाका बिलकूल पडो नासलें. हांव सदांच म्हणटा तो म्हजो पूत देखून हांव ताचो मोग करी, पूण ताका आवडना. आनी आयज तो म्हाका काम कोत्ता आनी तुज्यान हांसो येता, पूण तुमकां कांय जाणांक आवडली नासली तसली भुरगीं आसा, पूण तुका बॉल ना तें उबें रावन म्हणूंक. चलात आतां सोत तें सांगात. बरें, म्हत्वाची वस्त म्हटल्यार म्हाका गमलें ती पिरायेन वाडलो आनी हांव देवान वाडली, आनी हेंच जायत तें कारण म्हाका आवडलो ना कित्याक तो म्हजे भाशेन आसलो. आनी पळय सोत तें हें तो एक वागराचो पिडेस आनी हांव एक वगराची पिडेस, म्हणटच आमी सगळो वेळ ताबो दवरूंक झगडटालीं. आनी ताका कितें जालां तें म्हाका सजमोंक नासलें, पूण जें कितें ताका वायट आसलें तेंच म्हाकाय वायट आसलें. आनी ताका वो म्हज्या घोवाक वो म्हज्या धुवेक बदलच्या बदलेक जें म्हाका जाय कितें सापसूप नासलें, हांवें देवाक म्हजो फुडो करूंक दिवंक जाय आसलो आनी म्हजेर वावरूंक. वय म्हाका जायतींच वर्सां निरासपणाची सारची पडली आनी घेता तो तोकोस विबाट जालो. म्हाका थावें जावंक की तें काम देवान म्हजेर साडून दिवंक नासलें, पूण तें म्हजें काम आसलें, तें काम म्हज्या कुडीचें आसलें. आनी खंयच्याय वेळार जेन्ना आमी कुडीचें काम कोत्तात तोच करून कितें पूण घडोवंक हाडूंक जें फकत देवाच्यान घडोवंक जाता आनी फकत एक वस्त करूंक पावतात आनी तें शेकी निराशी जावप, चुचुरें निराशी. कित्याक आमी कितें करूंक तोजवीत कोत्तात तेन्ना निराशी जातात आनी कितलेंय केल्यार आमी चलपाक ना. कोण पूण आमेन म्हणटलो? आमेन. त्याच बरोबर कांय शेजारी आसले जांचेर हांव वावुरतालीं, देखून हांव कामान गुंतलेली वस्तुरी आसलें. हांव देवाचेर चलतालीं, भुरग्यांचेर तोजवीत करी, शेजाऱ्यांक बदलूंक आनी म्हाकाय बदलूंक तोजवीत करी. आनी तेवूय घडो येना कित्याक फकत देवाच्यान आमकां बदलूंक जाता. आमची भुमिका करूं येता, आमची भुमिका शिकप करपाची, ग्रांत जाणो जावंक, मागणें करूंक, रावोंक, देवाक आमचें सोवें करूंक, जें फकत ताच्यान करूं येता. म्हजी भुमिका आसली
लोकां खातीर मागणें करूंक आनी ताच्या जिवितान आसा ते विशय पळोवंक आनी चोत्राय धरूंक कशें मागता ती. न्हय देवा तुवें देवाक बदलूंक जाय, तुवें हें बदलूंक जाय आनी तें बदलूंक जाय. पूण देवा पयले सुवातेर म्हाका बदल दुसऱ्यांक बदलच्या आदी, कित्याक म्हाका ह्या परस अदीक प्रश्न आसात आनी आमच्या सगळ्या भितर वावर कोर जो तुका दिसता केल्लो जाय म्हूण. आनी तूच वीत कोरी म्हजी मिनिस्ट्री वाडोवंक. बरें पळय म्हाका व्हडली मिनिस्ट्रीचें फळ जाय आसलें, पूण हे सगळे दुसरे प्रश्न म्हज्या जिवितान आसले. चोरी म्हाका आपोवणें आसलें करूंक जे हांव कोत्ता तें, आनी हांव थोड्यांक कोरी. हांव कांय घरा बायबलीची शिकोवन दितालें आनी हांव 5 वर्सां केलीं आनी उपरांत हांव एके इगोर्जेन 100 लोकांक शिकयतालें. थंय मिनिस्ट्री आसली आनी बायबल कॉलेजीन शिकयतालीं. पूण म्हजो हेतू आसलो आतां हांव कोत्ता तें करूंक. ती वस्त देवान म्हज्या काळजान घातलेली खरेपणी संवसारभर लोकांक उतर शिकोवंक, कित्याक म्हाका उतराचो मोग आसलो आनी म्हाका जाय आसलें लोकांक मेळोंक जें देवाक जाय तांकां मेळ्ळें. पूण म्हाका चरित्राचो प्रश्न आसलो. जायत्या लोकांक देणें आसा तांकां खंय तरी पावोवंक, पूण ताका तितलें चरित्र ना. एक पावटी थंय पावतच थंयच रावंक. तर आमी तितले उट्टा बोलीन आसूंक फावना आनी देवाक करूंक दिवंक जाय आमच्या जिवितान ताका जाय पळय तें. विसर घाल तांणी कितें करचें तें हेरा सगळ्याच्या जिवितान. चलात आतां म्हजें प्रवचन बरें जाता. विसर घाल जें देवान कितें करूंक जाय दुसऱ्याच्या जिवितान तांकां तूं वखताय आनी म्हूण देवा म्हजे भितर वावर. व एकूच तरेन आमच्या चरित्राची उदरगत जातली, ती शिस्त आनी स्वताचेर ताबो आसल्यार. आनी हाची सोजमोनी की आमकां गरज कुरपा आनी काकूट देवाची. आमच्या जिवितान आमचें वागप वयर उखलूंक गरज देवाच्या उतरा विशीं. दूख भोगतली कठीण जातलें, तुका स्वताक मरचो पडटलो, जाय तें मास त्या खुर्सार उमकावचें पडटलें. पूण देवान आमकां जोन एकल्याक दिल्या एक उर्बा, शिस्त आनी स्वताचेर ताबो दवरूंक. म्हणून फायदो म्हाका स्वताचेर ताबो ना, कित्याक बायबली प्रमाणें हें सोत न्हय. 2 तिमोथेयुक 1:7 देवान आमकां भिरांतीची उर्बा दिवंक ना, पूण शोकतीची, मोग आनी नीट गिन्यानाची. आनी बायबल पूर्णतायेन म्हणटा की एक नीट गिन्यान जावन आसा सारकी तोलून आसलोली उर्बा आनी शिस्त आनी स्वताचेर ताबो म्हणजे आमच्यान सारकें चिंतूंक जाता. आनी जर आमच्यान सारकें चिंतूं येता जाल्यार आमच्यान सारकें वागो येता, कित्याक आमचें वागप आमचें चिंतलेल्यान येता. आतां देवान आमकां तें दिलां, पूण तें आमकां बियांच्या रुपान येता. तो तें आमचे भितर आत्मीक रुपान घालता. आमी नवो जल्म घेतोच. तर 2 लेकरान आयज राती जाणा क्रिस्ताक आपलो संवडणार म्हूण घेतला, जाणा तुमी एक नवो स्वभाव मेळलो म्हूण. आतां तुमी तुकाच आरशान पळयतलो तूं वेगळो कांय दिसपाक ना, जायत्याच वेळाक तूं वेगळो वागपाक ना. पूण हांव तुका सांगता कितें जातलें तें. आतां जायत्याच वस्तू जो तूं करी जाची तुका परवा नासली, आतां तूं त्यो कोत्तलो आनी तुका पिकार कोत्तलो. आनी तूं तो दुवेंत अश्यो तश्यो अश्यो लागतल्यो. तुका त्यो बऱ्यो लागच्यो ना, आदी लागता तश्यो. बरें, तूं म्हजें आयकोशी तर. तूं जाणा तुजी माय कितें म्हणटा ती मायचें आयक. तर हांव मातशें आत्मीक सोत्या घेता आनी म्हणटा जर तूं मायचें आयकोशी. हांव लांब हांव जियेलें आनी असल्यो वस्तू हांवें जायत्योच प्रवास केल्या ती म्हज्यान सांगूं येता की देवाक जाय तशें जातलें वो ती केदांच जावचें ना. तर आयज राती तुज्यान हें सुटावें करूंक जाता. तुका कितले पावटी पर्वता भोंवतणी वचोंक जाय तें तुजेर आसा, पूण ती जातली देवाची वाट वो वावटूच जावची ना. सो तुका शांती आनी आनंद जाय तर जाल्यार तुवें कशें जियोंक जाय तें शिकोवंक जाय तुज्या उर्बे उदेशी, न्हय तुजे तकले भायर. जेन्ना आयज तूं क्रिस्ताक घेता, तुमी कांय जाणां जी TV पळयतात, जर आयज राती तूं क्रिस्ताक तुज्या काळजान आपयल्यार, जर तुज्या पातकांचो पास्ताप करून म्हटल्यार, तेव्हा हांव तुजो मोग कोता, हांव तुजेर विस्वास जेसो हांव सत मानता तूं म्हजे पासत मेळ्ळोय म्हूण, म्हाका तूं सोडवणदार म्हूण जाय. तुका एक आसलो नवो सोय मेळपाचो. सो कोणूय मनीस क्रिस्तान आसा तो एक नवी रचना. पोन्न्यो वस्तू पासात जाल्यार न्हय सगळ्यो वस्तू नव्यो जातात. पूण हें खंय जाता गाय, हें तुज्या उमेदीन जाता. तें जावंक पावना. तुका एक परत जल्मलेलें मन अकस्मात जायना, तुजी भावना कांय एक वेगळें दिसचें ना, तुजी इच्छा अजुनूय तात आसत. पूण तुका मेळटलें फळ उर्बेचें जेन्ना पवित्र आत्मा तुजे भितर जिवंक येतलो तें
जे घडटा नवो जल्म घेतोस तुका उर्बेचे फळ मेळता. मोग, शांती, पाशियन्स, बरेपण, दयाळपण, सादेपण, खालतेपण, स्वताचेर ताबो, हे उर्बेचे एक फळ. आणि जर तूं एक सोत मानपी तर ते भितर आसा. परत केदींच म्हणनाका म्हाका बिलकूल स्वताचेर ताबो ना. हांव एक शिस्त सांबाळपी मनीस न्हय. ते तुजे भितर एक बी कशें आसा आनी तूं कसो त्या बियाक शिंपता ते देवाच्या उतरा वरवीं. उतराक म्हणटात उदक उतराचें, आनी ताका उदक उतराचें म्हणटा कित्याक आयज राती देवाचें उतर आयकून फकत थंय बसून आनी हें भावार्थ घेवन तुजो भावार्थ म्हज्या भावार्थांत हांवें मिसोल जाता. आनी जशें प्रवचन चलता सोत मान की उतर तुज्या भितर वावुरता म्हूण, व्हड नेटान वावुरता म्हूण, आनी तुज्या भितर कितें पूण जाता म्हूण, आनी देवान तुका तुज्या जिविताक दवरलां तें तूं ओदीक आपणावंक सोदता तुवें तुकाच मागलेल्या परस. तर जितलो ओगलो तूं देवा बरोबर वेळ चालता, जितले ओदीक तूं मागता, अभ्यास करता, जितले ओदूक वाचता, ओदीक बरें पुस्तक तूं वाचता, तितलो ओदीक तुज्यान पवित्र आत्म्याक तुज्या वागपा विशीं जितले ओदीक बरें पळयताय तितले ओदीक तुका करूंक जाय. तर शेकी बायबल म्हणटा आमी रूख जावंक पावतात न्हय फकत ल्हान बी पूण प्रामाणीकपणाचे रूख दोन्यान रोयलेले, कित्याक ताका मोहिमा मेळोंक जाय म्हूण. हांव निश्ठूर जावंक सोदिना पूण हांव जायती आमकां आमच्या फाटल्या जिवितांत क्रिस्ता मुखार खूब वेळ जालो देंवचाराक मोहिमा दिवन. आमी ताका आमचें मन उजार करूंक दिलें, ताका आमचें तोंड उजार करूंक, आमची मनाची अवस्था उजार करूंक, लोकांक आमी मालत्रातार केलो, आमी स्वार्थी आनी स्वताचे चिंतपाची आसलीं, देवाक कसलीच मोहिमा मेळो नासली, आमी स्वता पासत जियेतालीं. पूण आतां आमच्यान हें सगळें बदलूंक जाता. देवाक सोत्या दिवंक, ताका जाय तें करूंक आमच्या जिवितान. हें सगळें सोंपें जायचें ना, तातूंत मजा आसची ना, पूण शेवटाक ताचो जरूर फायदो येतलो. देवान आमकां साल्वार करूंक ना फकत आमकां जाय तें मेळोंक. हांवें म्हटलें देवान आमकां साल्वार करूंक ना फकत आमकां जाय तें आमकां मेळोंक. ताका जाय आमकां बऱ्यो वस्तू दिल्यो, ताका जाय आमचेर आशिर्वाद आसूंक. पूण निर्मिला आमी जेजूच्या रुपान उतरूंक तें आमचें निर्मण न्हय जावंक सगळ्या परस गिरेस्त मनीस संवसारान वो संवसारान व्हडांतली व्हड मिनिस्ट्री आसूंक वो आमकां जाय तें सगळें आसूंक जावंक ओदेशीचो कंपनी आमचें निर्मण आमचें खरें देवान दिलें निर्मण तें जेजू क्रिस्ताच्या रुपान उतरूंक, जेजू क्रिस्ताच्या रुपान. तर जे परी जेजू आयलो आमकां दाखोवंक बाप कसो पळयतो, आनी ताणें म्हटलें जर तूं म्हाका पळयला तर तुवें बापाक पळयला. हांव बापाचो प्रतिनिधी कसो आयला, वय आतां तो स्वर्गार गेला आनी तो वावर करूंक आमचेर सोदला, सो ताका करूंक धाडलोलो. फकत ताच्यान एक मनीस एकेच सुवातेर एकाच वेळार आसूंक जातलो. ताणें म्हटलें जर हांव गेल्यार तुमी हांवें केला तो कोर्यो करच्यो करून, पूण त्या परस व्हडल्यो कोन्यो तुमी कोत्तेले, कित्याक आमचे असले जायतेच आसात. आनी आयज संवसारान कितें घडपाचें जर एक मनशान जो आपल्या क्रिस्तांव म्हणटा खरेंच जेजू क्रिस्ताचे प्रतिनिधी जाल्ले तर कितें जायत आमी चिंता त्या संवसारान जावपाचें म्हूण. म्हज्यान तुमकां एक सांगूं येता, जर आमी उबी रावन इतलो वेळ जाली जें आमी आयज जावंक जाय आसली संवसारांत, हें तुज्या मोतराच्या बंपर स्टिकरार घातल्या परस बरें. हे खुरीच तुज्या गोल्यान लांबोवन आनी म्हयन्याक कांय पावटी इगोर्जे वचोन येवंक, हे सारके कामाचेर येवंक आनी म्हणपाक पोऱ्या देवा हांव फकत इगोर्जे वचोन उबगोवल्या. जर म्हाका एक क्रिस्तांव म्हूण पाचारता जाल्यार म्हाका सारकें जावंक जाय. हांव तयार आसा आयकोंक शिस्त आनी स्वताचेर ताबो आनी हें सगळें जें हांवें आयकोंक गरज उतरूंक जेजू क्रिस्ताच्या रुपांत तें तुजें निर्मण क्रिस्ता परी जावंक आनी तें म्हजें निर्मण क्रिस्ता परी जावंक. आतां म्हाका शिस्त वयर आनी एक म्हणूंक जाय आनी हांव चिंता ह्या सुमाराचे थोडे पावट म्हणटलीं. शिस्त स्वताचें कशें कीन ओदीक आसा. तुमी हांगाची वेताना म्हटल्यार पुरो न्हय, तेंच तें देवाक आर्गां. हांव म्हजें जिवीत निटायर हाडटलीं.
हांव रिनांतली मेकली जातली, म्हजें वजन उणें जातलें, म्हजें घर साफ करतली, दर दिसा हांव बायबलींतले 3 आविस्सर वाचतली, दर वरां हांव मागणें करतली, हालेलुया, वय ते बरी, ते भायल्यान म्हाका उमेद दिली. हांव तुमकां तें सांगता, हांव शिस्त सांबाळून आनी स्वताचेर ताबो दवरतली. आनी हेच भाशेन असल्या निरोपांक हांव प्रतिपाल कोत्ताली, कित्याक म्हाका मजबूत स्वताचेर ताबो आसा. पूण सत सांगू, देवाक ना. जरी आमची खोशी रेवडलेली आसा आनी तो म्हणटा हांवें तुज्या मुखार जिवीत आनी मरण दवरलां, जिवीत विचून काड. म्हज्या जिवितान दर दिसा आनीक आनी आनीक शिकता. हांव 6 वर्सां जालीं जाणो, पूण देव म्हाका कशीच सुटका दिना. देव आमकां कोर म्हूण सांगता तें पोरयान आमच्या तांतून येस मेलोन घेन येजो आनी ताचे विशीं शिकल्या बगर. आतां तुमी म्हजें आयकात. म्हाका देणे दिला शिकोवणी आनी प्रवचन करूंक, पुना खोरीन सांगा भायर येवची नासली. देवाचेर पात येवंक तर आनी ताका रावोंक ना तर. कित्याक हांव जाणो, जर तो म्हजे कडल्यान तुमचे लागीं उलयना तर तुमकां जेरूल उपगोवन येतली. आमी सोजमोंक गरज खरेंच आनी सोतान. बायबल जें म्हणटा जुआंव 15 हांतून, म्हजे विने तुज्यान कांयच कोरी नेजो, कांयच ना. देवाचेर पात येवंक ह्या विशीं आमी आनीक शिकोवंक जाय. आनी देवाक रावोंक हें वाचल्या परस वेगळें आसा. अभ्यास वो मागणें. सो ते देवाच्या बागान ओदीक पावता तर सुखी वेल देवा थंय एक ओळचो हांवें पाटी वाचला की तो देवाच्या फुडें सदांच आसप, ओगी रावोन फकत ताका कोलीत करूंक की तूं जाणो म्हूण तुज्यान कांय कोरी नेजो जर तूं कोरींक दिनाय. देखून म्हाका जाय तुमकां उत्तेजन दिवंक जें कोणाक थावें जाला की गरज म्हूण आसोंक उंच दर्जो शिस्तीचो आनी स्वताचेर ताबो तुज्या जिवितान. देवाच्या उतर म्हाका तुमकां खात्री करूंक जाय की तुज्या भितर आसा म्हूण शिस्त आनी स्वताचेर ताबो दवरपाचें आनी तुज्यान पवित्र आत्म्या बरोबर वावरूंक जाता. म्हाका उत्तेजन दिवंक जाय दर दिसा थोडो वेळ देवा सांगाता सारूंक. वो दनपारां सांजे केन्नाय जेन्ना तूं देवा सांगाता वेळ सारताय आनी हांगाच थांबोन हांव म्हणटा, जर देवा सांगा तूं वेळ सारिनाय तर जाल्यार हें विसरल्यार बरें. हे तुमी म्हजे कोदेल विसरल्यात वा सुमारान म्हाका ती मेळपाक ना. हांव फावो तितली जाणटी जाल्यार म्हाका जाय तेन्ना बसोंक. देवाक आर्गां. खरेपणी गेल्या वर्सा मोदेंच म्हाका पातीचें दुयेंस जालें, जे 4 म्हयने आसल्यानी म्हाका थोडो वेळ बसोंक पडलो. म्हाका ताची संवय जाली आनी आतां आवडटा. हांवें चिंतलें बरें आसा, हांव बसत तर तितलें कासात जायना. शिकोन देवा सांगाता कसो वेळ सारूंक जाय तो थंय सगळें आमच्या जिवितान बरोबर येता. हांव ताचेर नदर मारता तें जाल्यार परी कुडको एके पाजलीचो. तुवें म्हजो पुस्तक बॅटलफील्ड ऑफ द मायंड वाचल्यार तुका मेळटले थोडे कुडके पाजलींतले. ओ तें म्हजें नॉश्टें चिंतप. तोच तो प्रश्न. आनी आमी स्वता विशीं अजापतात. आनी मागीर तूं इगोर्जे वेता आनी एक व्हड सेर्मा आयकता आनी तूं त्या सुमानांतल्यो जालेल्यो वस्तू आयकता आनी मागीर तूं चिंता तें तुज्या जिवितान कित्याक चलना. कित्याक तुवें खोमी घेतला आनी सेमिनार गेला, CD घेतल्या, DVD घेतल्या आनी तूं तरी चिंताय म्हजो प्रश्न कितें. हांव इगोर्जे वेता हें बरें, तुजोन म्हाका कितें गमलें आनी हांव ताका लागून उपकार आठयतां. ते सगळे कुडके पाजलींतले. पूण आमी देवाशी वचोंक जाय आनी ताच्या फुड्यान म्हणोंक जाय, देवा म्हाका गरज तुवें हें काम करूंक म्हज्या जिवितान. वय देवाच्या शिश्टपण एकूच वस्त जें उत्पन्न कोत्तलें तुका जिवितान जायतें. जायतो लोक म्हणटात तांकां वस्तू जाय, तांकां करूंक नाका जें तांणी करूंक जाय त्यो प्राप्त करूंक. आनी हांव तुका उमेद दिता हे दोनूय कुडके जोडूंक आनी तुका एक व्हड परिणाम मेळटलो.
जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची विनंती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.